काणकोण आमचे गांव आणि काणकोण हो एक म्हज्या दृश्टीन सगळ्यांनी महत्वाचो प्रदेश गोंयचो की जाणे गोंयाक सगळ्या प्रकारचे इंटलेक्च्युअल म्हणजे बुद्धिमत्तेचे सगळे ते काणकोणाच्यान चड आयल्या प्रमाण चड सगळे कडेन आसा पळय पण काणकोणान हांगा शिकलेले बरे शिकलेले पण दुर्दैव अशें आतां बरेंच जा म्हणजे गोंयचे थोडेशे आहा ते ज्या जाग्यार टिकता थंय विकना अशी एक म्हण आसा काणकोणान जे कोण बरे शिकले फुडें पावले तांच्यांनी काणकोण सोडलें आनी ते म्हाका मेळटात ते पणजे मेळटात आनी बरेचदा हांव अमेरिकेक गेलो की थंय मेळटा तुका किंवा इंग्लंडाक गेलो थंय मेळटा दिल्लीक मेळटा कारण ते मोठे मनीस जाले शिकले सवरले ज्ञानी असल्यामुळे ताजे साहजिक नुकसान हे कोणाक हें ना दुख्ख ना पण साहजिक नुकसान स्थानिक लोकांक थोडेशें जाता एक लिडरशिपूच आपली पयस वता गांव सोडून ताजे बरें जावचें अशी इच्छा सगळ्यांची आसता पण तरी सुद्दां म्हाका दिसता इतलें जावनूय इतलें नुकसान सोंसूनय काणकोण हें अजुनूय बऱ्यापैकी एक विचार करणारे अशें गोंयचो भाग आसा आनी म्हणून हांव आतां उलयता आसतना म्हाका आतां शिल्पान हें दिलें तिनूय पंचांनी मेळून प्रेजेंटेशन दिलें म्हज्या हिशोबान तें एकदम बारीक गजाल 52 काय 54 लाखाचो कसलो धवल पूल विचारा खातीर गव्हर्नमेंट म्हाका दिसता 52 लाखा खातीर गोंयांत गाडी गजाल म्हाका तो सीआरए बी आसल्या पळय फाटीं फुडें जाता हांव तो फॉलोअप करून बेगीतल्या बेगीन करून घेता सरकार जेन्ना कामां करता तेन्ना सरकारा बरोबर तुमी उबे रावपाची गरज गव्हर्नमेंट म्हणजे कितें एक असो खंय तरी 4 ऑफिसर बसले अशें न्हय सरकार म्हणजे तुमी सगळें आमचें सरकार ही भावना जर तूं आसली जाल्यार प्रगती बरोबर लोकांचें आनी समाजाचें डेव्हलपमेंट आनी समाधानी आनी सुखी समाज गोंय केवळ डेव्हलप जाल्लें पयशे भरपूर आशिल्लो असो न्हय तर तितलोच समाधानी आसा ह्या समाजाक समजता जाण आसा असो जाणटो समाज निर्माण करप हें म्हाका दिसता आमचें ध्येय आसूंक जाय तातूंत तुमी सगळे जाण आमच्या सरकारच्या बरोबर पार्टिसिपेट जातले अशी अपेक्षा करता आनी देव बरें दक्षिण गोंयचो पयलो कार्यक्रम त्यामुळे कार्यक्रमाच्या निमतान अनेक जाग्यार गेलो पण पक्षाचो दीसभर कार्यक्रम हो दुसरो पण हो जरी दुसरो आसलो तरी येणाऱ्या 2-3 म्हयन्यांत 35 ते 40 मतदार सुद्दां पिंजून काडप अशें हांवें ठरयिल्लें आसा आतां एखादे फाल्यां 40 जाग्यार 30 जायत पण मे म्हयन्यांत मॅक्सिमम कॉन्स्टिट्युएन्सीज भोंवून आसतलो अशें ठरयिल्लें आसा पंचायतीन लीड घेवची आय वील बॅकअप एनी प्रोग्राम कसलो जाय तसलो प्रोग्राम कारण ह्या पंचायतीन काम करपाची इच्छा आशिल्ले लोक आसा आनी ह्या पंचायतीन लोकांक हांव आयकलें ताची म्हजी वळख म्हाका दिसता विजया फाटोफाट एका वर्सा त्यामुळे ती वळख 20-22 वर्सांची वळख आहा 20 वर्सांची आनी थोडे लोक जे वळख तशीच दवरतात तातूंत एक तो आसा त्यामुळे म्हाका गॅरंटी आहा की तो हांगा रावत जाल्यार गांवचें बरें करतलो ताका कितें फाटिंबो जाय तो
करू शकता. तुमचोय सगळ्यांनी एक गोष्ट फक्त आवडली, स्वच्छ भारत ही सरकारान करपाची योजना न्हय, ही प्रत्येक मनशान करपाची योजना. आता म्हणजे लोकांक बरोबर घेवन चलूंक सोदता त्या कार्यक्रमांनी तुमचो सगळ्यांचो सहभाग मेळटलो अशें हांव अपेक्षा करता. आनी निवडणूक फुड्या ताणें भरपूर कश्ट केल्या. नरेंद्र सावयकर खूब वर्सांनी दक्षीण गोंयांत काम करणारो आनी गांवांत वचणारो खासदार मेळ्ळो. म्हाका दिसता अशा मनशाक फुडें दिवंक जाय. आज शिक्षणाचे ट्रॅडिशन म्हणलं बरोबर आसा, बेकारी वाडलेली आसा. गांवांत रोजगार निर्माण जावपाक जाय, गांवची लोकांक काम मेळपाक जाय. अनेक आमी फॅक्टरी हाडटात, पण हो जो अविकसीत भाग जाल्लो आसा त्या भुरग्यांचे सुद्दां प्रामुख्यान हो जो डॉमिनेटेड गांवडोंगरी खोतीगांव ही पंचायत जे ट्रायबल लोकांचे डॉमिनेट आसा हे प्रश्न तांचे कशे सुटावे. नक्कीच म्हाका याद जाता ते जेन्ना मुख्यमंत्री आसले त्या वेळार केपेंचो भागाचो आमदार आसतना पळयलें जी आज सोशल सामाजिक सुरक्षा योजना जी सुरू जाल्ली आसा. जेन्ना अशें गांवांत भोंवता आसतना तांचे तकल्यांतल्यान केपेंचे लोक जेन्ना पयलीं पळयले की अत्यंत जाणटे आसात तांकां आदार दिवपा खातीर सामाजीक एक जाणट्या खातीर स्कीम त्या वेळार जाल्ले. निश्चितच ह्या दौऱ्यांतल्यान काणकोणच्या ह्या दौऱ्यांतल्यान सुद्दां आमकां खात्री आसा काणकोणकार भावांकच न्ही गोंयच्या एकंदरीत विकासाच्या बाबतींत आनी फाटीं उरल्या समाजा बाबतींत सुद्दां तांच्या तकल्यांतल्यान योजना येतलो. प्रकाशान एक आतां बरोबर मुद्दो मांडलो. फॉरेस्ट रायट एक्टाचेर प्रश्न कित्याक सुटना, एक बॉटलनेक आसा ती म्हणजे 50% गांवच्या लोक एकत्र येवचे पडटा, ती गजाल पास करता. आनी हांवें जेन्ना फाटल्या दिसांनी रिव्यू घेतलो हांवें मंत्र्याक तेन्ना आमकां लक्षांत आयलें की सगळ्यांत व्हडली अडचण खंयची आसत जाल्यार 50% उपस्थिती ही अडचण आसा. एकूय ग्रामपंचायतीक 50% उपस्थिती जवळ जवळ खंयच्याच विशयाचेर जावना. साधारणपणे सुद्दां आमी पेपराचेर एवढे व्हडले बातमी आयकता पळय, ह्या ग्रामपंचायतीन ग्रामसभेक हो ठराव केलो, तो ठराव केलो, ताका एक 50, 25 किंवा 100 लोक आसता. त्यामुळे गांवाचो मनातली गजाल तो ठराव आसता असो ना. आता तो ठराव कंपल्सरी नासता, त्या ठरावाक कायदेशीर सँक्टिटी नासता. त्यामुळे ते ठराव पास जातात आणि सगळ्या लोकांक घेऊन एकत्र बसून ह्या गावचे एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम कितें आसा. कारण सगळ्यांक सरकारी नोकरी हो विषय म्हणजे कोणें जर तकलेन हाडला आसत जाल्यार तो चुकीचो. कारण प्रत्येक फॅमिलींतल्या एका मनशाक जर तो नोकरी दिवपाक गेलो जाल्यार गोंयांत 4 लाख सरकारी नोकरी. ठीक आसा, गांवांत रिप्रेझेंटेशन मेळूंक जाय, काही भुरगे जे बरे त्या कामाक हुशार आसा तांकां मेळूंक जाय, हें सगळें करूं येता. पण बऱ्याच मोठ्या प्रमाणाचेर स्वयंरोजगार किंवा प्रायव्हेट सेक्टरान एम्प्लॉयमेंट ह्या संदर्भात विशय करपाक येतले. हांगा जो इको टुरिझम प्रकल्प तूं म्हणटा त्यामुळे तुवें लीड घेवची, म्हज्या दृश्टीन तूंच लीड करपाचो. सगळ्यांक सांगलें, ज्यांच्यांनी सांगूंक जाय आसलें तांकां राजकीय कारणामुळे लागीं येवचें दिसलें ना, त्यामुळे तांच्यांनी संदी वगडायली. ते म्हज्याय दृश्टीन सरपंच तूं. सरकारान रेकॉग्निशन जाका दिला तो तूं आयल्या शिवाय जावचें ना, इतली गॅरंटी हांव दिता. वाईल्ड लायफाच्या संबंधातले प्रश्न असत, त्याच्या संबंधान सुद्धा तुमचो एक खासदार म्हणून केंद्र सरकारा भितर सुद्धा हो प्रश्न मांडिल्लो आसा. सरकारान सुद्धा ते सांगिल्ले आसा की बाबा हेच्या संबंधान एक कायदो जर मातसो बदलपाक जाय जाल्यार तेच्या संबंधान सरकारान एक पावलां मारिल्ली आसात केंद्रांतल्या. आणि हे सगळे करता आसतना हे करपाचे कारण इतलेंच आसा की ह्या आमचे एसटी भाव जे आसात गांवगिऱ्या वाठारांत जे रावतात त्यांचो विकास जावचो, की जे भूमिपुत्र आसात की ज्यांच्या आधाराचेर आमची गोंयची संस्कृती आसात, आमची गोंयची हांगासरली आमी जी सगळी हांगासरली निसर्ग जो आमी पळयतात, हे जो सैम आमी पळयतात तो सैम सगळो ह्या एसटी भावा खातीर आसा. तेका लागून त्यांच्या विकासा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या विकासा खातीर जी कामां करपाक जाय तशा पद्धतीचे काम खरें म्हणजे सरकारान हातीन घेतिल्लें आसा. आणि तेका लागून
सगळ्यांच्याच आशीर्वादान आणि सगळ्यांच्याच सहकार्याने सगळ्यांक वांगडा घेऊन हो सरकार काम करपाक सोदता आणि ताका लागून तुमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद अशाच पद्धतीन मनोहरभाई फाटल्यान आसचे, केंद्र सरकारान नरेंद्र मोदीच्या फाटल्यान आसचे की जाका लागून ह्या गांवा भितर आसत आणि ह्या आमच्या गोंयच्या विकासा खातीर आसत जी कामां हातीन घेवन आमी मुखार वचपाक सोदता आणि करपाक सोदता तातूंत तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य महत्वाचे आसा आणि ते जितले मेळटले तितल्या त्या उमेदीचेरूच आमी कामां मुखार वचपाक शकतली ते तुम्ही सगळ्यांनी दिवचे अशा पद्धतीचे तुमचे सगळ्यां कडेन मागणे मागता तुमकां सगळ्यांक विनंती करता आणि या वताच्या टायमार सुद्धा तुम्ही सगळेजण येत्या व्हडल्या संख्येन हांगासर उपस्थित रावले ताका लागून तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि आभार मानता सगळ्यांक मनान काळजांतल्यान देव बरें करूं. गावात आर्थिक थोडे चक्र तयार केल्याशिवाय गाव त्याचा वस्ता म्हणटा पळय तसो वसना. त्यामुळे गावांनी आमकां पळोवचें पडटलें कशा पद्दतीन आमी इकॉनॉमी डेव्हलप करतले की हातूंतल्या लोकांक बऱ्यापैकी संदी मेळटल्यो. हांव अशें बारीक काम करना. इको टुरिजम भायल्या इको टुरिजम केन्ना व्हेरी स्ट्रॉंग आयजकाल लोक भरपूर पयशे दिवन तुमी वतात आनी जेतुली तांचीकारां विचारा तांचीकार काम खूब जाणांनी केला ताका डिमांड चड आहा. गांवचो भुरगो गांवांतूच कामाक लागतलो 4 पयशे जोडटलो. आमी ताचे खातीर प्रयत्न केले. हांव जायती मदत दिवपाक तयार आहा. म्हज्या खातीर ह्यो एरिया बाकीच्या गोंयच्या एरिये बरोबर फुडल्या 5 वर्सांत मॅच जावंक जाय. कित्याक गांव ल्हान आसल्यार झाडां चड बरें तें ते शिवाय बिल्डिंगो चड इतलोच फरक. त्यामुळे कमिशनान लीड घेवची. कमिशनान हातून आमी समर्थन करता. म्हणजे कमिशनाचें काम फक्त रिकमेंडेशन न्हय जाल्यार डेव्हलपमेंट किंवा अडचणीत कितें आसा ताका एक दिशा शिक्षण हें आसा ताजे अंडर घेवचें. बाकी हांगा पळय 32 कोटीचे कितें घाल्ले फावंडेशन हांव खंय स्टोन घाले. हांव त्या खातीर फावंडेशन स्टोन जो पर्यंत वर्क ऑर्डर इश्यू जायना तो पर्यंत हांव केन्ना घालना फावंडेशन स्टोन. ताजें टेंडर सुद्दां जावन नासलें तें ताजें EFC जावन नासली क्लियरन्स पयशाची वेवस्था कांय जावन नासली. नॅशनल गेमी खातीर 500 कोटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सांगताले. आमी तो खर्च 240 कोटीचेर हाडला. कन्स्ट्रक्शन ताजें कारण अशें आहा की अनेक गजाली मेळत थंय करीत गेलो. हांव म्हाका दिवपाक काय ना. सायकल वेलोड्रम तुमकां कितें उपयोग आफ्टर द गेम सायकल वेलोड्रम मडगांव उपयोग पडचो ना. इट इज इवन अ वेस्ट इन मडगांव. पण मडगांव कंट्री 4 बोडकां मेळटली. हांगा सायकली घेवन सायकल रेस मारतले भुरगे. सो सायकल वेलोड्रम वॉज हियर. आनी इनडोर जें आसा तें जर तुमकां दिसता हांगा जाय इनडोर म्हणजे समजा ग्रावंडाची टोटल कॉस्ट धरुया 25 कोटी आहा जाल्यार सादारण 5 कोटीचो सीड कॅपिटल डेपॉजीट जातलें. पण इंट्रस्ट सोडून बाकीच्या गजाली पंचायतीक हात लावपाक येवचो ना. पंचायतीन मेंटेन करूंक जाय. कारण सगळे कडेन आमचे कितें जालें एसेट आमी तयार करतात आनी मेंटेनन्साक वाट लावन दवरतात. मागीर ते कोण सारकें मेंटेनूच करिना. त्यामुळे ही एक आयडिया आमी काडल्या जी हांगाय हांव लायता की म्हाका दिसता जालें तुमचें ताळयो मारिना. आपलेपणाची भावना सगळ्या लोकांनी दाखयल्ली आसा आनी म्हाका कल्पना आसा
की ह्या वाड्यावयल्यान 85% गेल्या लोकसभेक ह्या खेपे म्हाका दिसता आमी तुमकां एक उत्कृश्ट खासदार मेळपाक दिलो जाणे 5 वर्सां खासदार कितें करूंक शकता बारीक मोठी कामां आनी कंटिन्युटी लोकां बरोबर कशी आसतली हाजें एक उत्कृश्ट उदाहरण आमच्या समोर करता। गोंयांत हांवें एकूय MP पळोवंक ना, MLAs आहा थोडे की जो आपल्या मतदारसंघाचो ट्रॅक दवरता, कार्यकर्त्या कडेन ट्रॅक दवरता, डेव्हलपमेंटाचो ट्रॅक दवरता आनी ज्या जाग्यार कमी आसा अशें दिसलें जाल्यार सरकाराक पत्र धाडटा आनी कामां करून दिता, फॉलोअपूय करता। हांवें इतल्याकूच सांगता की अनेक जाग्यार खासदाराचो रोल हो गार्डियना सारको आसता, पेरंट न्हय। आवय बापूय आसता तो रोल आसता, पण आमी पयलीं म्हाका काडून मस्ती करता म्हणून मामाच्या घरा शाळेंत गेलो, मामागेर हांवें वर्सां भितर मामाक कंटाळो हाडलो म्हणून वेगळी तें स्कील आसता त्या वेळार म्हजी तकली तातूंत असल्या गजालींनी बरी धरताली। पण तो म्हजो गार्डियन आशिल्लो शाळेंत, कितें जालें जाल्यार डे टू डे म्हाका तो एटेंड करतालो। बापूय लागीं नाशिल्लो, आवय लागीं नाशिल्ली, ती म्हापसा आसताली। तसो मतदारसंघाचो गार्डियन जावन नरेंद्रान एक उत्कृश्ट उदाहरण समोर दवरलेलें आसा आनी त्यामुळे ह्या एका 85 न्हय, ह्या 95% म्हाका मेळ्ळी। WRED डिपार्टमेंटाची 2 कामां, एक कितें जालें 2009 हांगा डिझास्टर हें जातरेर मागीर हांगा पळोवपा येतरेर ही पुराय न्हंय पळय हांगा गालजीबाग न्हंय ही पैंगीणच्यान काटयबाग पसून सगळी ती ताजी जायते वेळ पळोवप जालें आनी आतां ती वर्ल्ड बँक फायनान्स करून ताजेर एक बरो प्रोजेक्ट करपाक सोदता, पूण काम इल्लें स्लो आसा। ताच्या लागीं मनोहर बाई कडेन मागता हें एक खूब म्हत्वाचें, कित्याक आमचे सगळे वेळीप बांधव हांगा आसात, तांची शेतां एक जर ते शेत चिकोल तो मारून बंद करतात न्हंयचें तोंड आनी ते मोडटा आनी परत सगळी शेती वाट लागता। इरिगेशनाचे म्हाका दिसता डिझास्टर मॅनेजमेंट सेंटर ताजे ऑलरेडी केन्ना तरी घातल्या, बरेच डिस्कस केले आमी, 8 जाग्यार ऑलरेडी एप्रूव जाल्या। त्यामुळे तो व्हडलोसो विशय ना, बंधाऱ्याचो आनी वाणी बंधारा ह्यो दोनूय गोश्टी मातशे म्हाका परत एकदां बरोवन जाय, म्हणजे तांकां आपोवन हाडून धाडटा। तिसरो विशय तो गेलो तो देवळाचो। खुद्द देवळाक सरकारी पयशे दिवपाक येना। हांव ताणें आर्किओलॉजीचें कितें हांगा तांकां धाडटा आनी पळयता, पण ते कितें इट इज नॉट बीन डिक्लेअर्ड एज आर्किओलॉजिकल सायट, त्यामुळे पोन्नी फक्त पोन्ने आसा इतलेंच आर्किओलॉजीक चलना, म्हणजे आनीकूय काही नॉर्म्स आसता ते पळोवं येता, अन्य काही मार्गान थोडीफार मदत करूं येता, पण टप्प्या टप्प्यान म्हाका दिसता बाग घेवंक जाय, एकदम करपाक तुमकांय जमचें ना, तितले भितरल्या गांवांत आसल्यामुळे तितले पयशे रेज करपाक येता। बाकी आनी कितें आसा गांवचें जाल्यार म्हाका सांगपाक हरकत ना, ताणें पंचायतीन म्हाका काही गोश्टी दिल्या, आतां आमी ग्रावंडाचें केलां ते तुजे कडेन उलयतले मागीर। साधारण एक 4 महिन्या पयलीं म्हाका खासदाराचें पत्र आयलें अशी तुमची मागणी आहा, जाल्यार तें म्हजे कडेन धाडलेलें। त्या प्रमाणे हांवें कॅप्टन ऑफ पोर्टाक करपाक लायिल्लें आनी तांच्यांनी NIOक म्हाका दिसता NIOक तांच्यांनी एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट आतां हो करचोच पडटा, हो केलो ना जाल्यार ड्रेजिंग करपाक येना आमकां। म्हणजे हांव एक कित्याक सांगता, पयलीं बरें आशिल्लें, मनान आयलें की काडलें टेंडर बोलायलें, आतां ताजो इफेक्ट कितें आसलो आनी कितें आसलें तरेतरेच्यो गजालीचो अभ्यास जाता, तो बेगींतल्या बेगीन हाडपाक लायता हांव। तो केलो की मागीर टेंडर काडून तांच्यांनी दिल्ल्या गायडलायन्सा प्रमाणे तें ओपन करता। म्हाका दिसता हो पावस जातकच केन्ना तरी काम चालू करूं येता सप्टेंबरान। ताचे पयलीं हांव पळयतां
कितें जालें ना हेचें एक्झॅक्टली खंय पावलें तें म्हाका आतां खबर ना पूण हांवें चालू केला इतलें त्यांचे स्ट्रीट लायटीचे प्रॉब्लेम आसले तांकां सगळ्यांक घेवन चलप कारण स्ट्रीट लायट करपाक येना हाजे कारण स्ट्रीट लायटीक पंचायतीक तरी करूंक जाय खर्चो नाल्यार म्युन्सिपाल्टीन करूंक जाय एज पर द एक्ट आतां पंचायत म्युन्सिपाल्टी मारत तरी तांकां ताकदूच नासता इतले पयशे घालपाक त्यामुळे ताचेर आमी जे कितें केलां तें 1 एप्रिलाच्यान चालू क्रांती वेळ कितली जाली काणकोणा भागात सीएमान कितें दिलां आमकां ताजेर आमकां देव बरें करूं म्हणपाचो कायदो आसा पयल्या सुवातेर हांव आमदार जातकूच पयली मागणी म्हाजी सीएमा कडेन आसली उदकाची आनी ह्या उदकाचेर सीएमान पयल्या सेशनाक आश्वासन दिलें त्या प्रमाणे ही फायल मूव जावन टेंडर जावन वर्क ऑर्डर लागून दिली 22 कोटीची आनी आयज काणकोणा सगळ्याक पायपाक देवून लागले हांव काणकोणकार सीएमाक चड बरोबर म्हणटा दुसरें काम काणकोणकार भाव भयणाचें व्हडलें काम जें सीएमान फाटल्या दिसांनी पास केलां जें इतलीं वर्सां काणकोणा जावंक ना जें इतलीं वर्सां ल्हान भुरगीं जीं शिकताय तेंची एक बाबा इच्छा आसली की काणकोणा भागांत सायन्स कॉलेज जावची म्हणून जेन्ना ह्या कॉलेजीन म्हाका मागलें आनी सीएमाक जेन्ना हांवें डिफिकल्टी सांगली की गांवच्या ह्या काणकोणच्या लोकांचे आवय बापूय कितले त्रास काडटात भुरग्यांक केपें वचपाक नागेली वचपाक मागले वचपाक शिकून घालपाक सायन्स ही सीएमान म्हाका रोखडीच एनओसी दिली आनी परमिशन दिलें हांव सीएमाक काणकोणकार सगळ्यांक हांव मुखाचे बरोबर म्हणटा भारतीय जनता पार्टी का मनोहर पर्रिकर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बाईच्या आता सकयल डायरेक्ट 10 वर्सां हांवें काम केलां आमदार म्हणून आनी म्हणून बाईची पद्दत काम करपाची जी आसा ही म्हाका खबर आहा आनी आयज जर तर बाई जर तर ह्या मतदारसंघात आयिल्लो जायत जाल्यार काणकोणच्यान पेडणे पसून मतदारसंघात ते भोंवतले आनी कोणा सांगना ते कित्याक लागून भोंवता म्हणटा ते पूण जे फुडली बजेट येवपा आहा त्या बजेटाचे मुद्दे ते काडपाक जाय की लोकांचे जे मेन प्रश्न कितें आहा ताचो सुटाव करून त्या दृश्टींतल्यान विचार करून गोंयचें बजेट ठरोवपी गोंयचे एकमेव मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर आसा हे दिसून लागता काणकोणकारांचे सहकार्य आयज मेरेन ज्या पद्धतीन भारतीय जनता पार्टी वांगडा आसा तशाच पद्धतीन हेजे परस चड मोठ्या प्रमाणाचेर भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान काणकोणकार उबे रावतले आणि त्या उमेदीचे मनोहर भाई आहे जो दिसभर सगळे काणकोणकारा खातीर आयिल्लो आसा वता आसतना सगळे काणकोणकार हे आमी मनोहर भाईक सगळे सांगपाक सोदपाक जाय आणि सगळ्यांनी पण मनोहर भाईक सांगपाक जाय की मनोहर भाई तूं आगे बढ़ो सगळे काणकोणकार तुजे वांगडा आसात ह्या गोंयच्या विकासा खातीर तूं जे करपाक सोदता ते सगळे हातून काणकोणची जनता तुझ्या वांगडा आसा हो संदेश हो मेसेज ह्या निमतान आमी सगळे जाण म्हाका दिसता की काणकोणची जनता निश्चितपणान आयच्या दिसभराच्या प्रवासांतल्यान मनोहर भाईक दितली आणि तो मेसेज घेवन तो हांगासरल्यान वतलो आणि आयज जी
कामां मुखार विकासाची व्हरपाची आसा तो व्हरतलो अशा पद्दतीचे विश्वास व्यक्त करता ह्या कार्यालयाच्या निमतान हांव काणकोणच्या पक्षाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक वांगड्यांक शुभेच्छा दिता ह्या कार्यालयांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचें काम आनीकूय मुखार ह्या मतदारसंघात वचचें अशें मागता सगळ्यांक नवे वर्साची परतून एकदा शुभेच्छा दिता फाल्यांच्या मकर संक्रांत आसा तिळगूळ घ्या आनी गोड बोला ह्या पद्दतीन आमी सगळे जाण मिळून काम करूया अशें सगळ्यांक मागता सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. ज्या वेळाचेर बूथ चलो अभियान सांगलेलें जेंकां बुथार वचून काम करा म्हटलेलें आनी त्या हेतून कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलें लोकां पर्यंत पावले संपर्क केलो तेन्ना पक्षान आनी आमचे मुखेलमंत्री हांणी ठरयलें की भारतीय जनता पक्षाचें काणकोण कार्यालय आसचें आनी ह्या समयाचेर तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता कारण ह्या हेतून आळीपाईन केन्ना तरी हांव राज्यसभेचो खासदार आनी अध्यक्ष म्हणून किमान म्हयन्यान एक फावट तरी ह्या ऑफिसान भेट दितलो त्याच बरोबर आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार हांगसर येतात ते आठवड्यान किमान एक फावटी तरी येतात पण एक किमान म्हयन्यांतल्यान एकदा तरी ह्या संपर्क कार्यालयाक भेट दितले आनी लोकांची घराण्यांचे आयकून घेतले. आतां हो पळयता पळय गालजीबाग कळकोण रस्तो ताजी जमीन खूब वर्सां पयलीं एक्वायर केली तेन्ना जमीन आशिल्ली थोडीशी कितें करची पडली आसा पण मेजर जमनीचो प्रश्न आशिल्लो 280 आनी आतां एक्सटेंड जाल्या वाडल्या ताजे जवळ जवळ 350 कोटी रुपयाचो प्रकल्प गोंयांत जर तूं घेतलेलो गोंय सरकारान जाल्यार 10 वर्सां रखडत पडटलो इल्ले कुडक्यान वचून कामाची स्पीड वचून पळया हांव आतांच सांगता जून म्हयन्यान पूर्ण जातलो आमी धरला ऑगस्ट म्हयन्यान मांडोवी पूल पणजे आनी येवटे पणजे आनी पयलीं 2 जाग्यार पुलाच्या प्रधानमंत्र्याच्या हातांतल्यान आनी म्हणून हें सगळें जे आमी करूंक सोदता तातूंत तुमचें सहकार्य हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा आनी तें पॉझिटिवली जाय 95% लोकांनी भायर सरचें पडटलें नाजाल्यार 5% वांकडे जे लोक आसा वांकड्या पद्दतीचे तांचो विजय फेसबूक आसत वर्तमानपत्रांतली रिपोर्ट आसत लगेच बरोवंक जाय गोंयचो इंट्रस्ट धरून हें सरकार फुडें वता भारतीय जनता पक्षान सदांच दवरलेलो आसा आनी गोंयचो इंट्रस्ट आसा म्हणून 3,50,000 कोटीचें बजेट हांव खुद्द विचार करता 3,50,000 कोटीचें बजेट सोडून 16,000 कोटीच्या बजेटाक येतकच तुका कशें दिसता काय हांवें म्हणलें कशें दिसपाचें वेगळें कांयच दिसना कारण 3,50,000 कोटी सुद्दां जनतेचेच आशिल्ले आनी 16,000 कोटी जनतेचे आसा त्यामुळे हांवें तेन्ना त्या पयशा कडेन पळयता आसतना तातूंत कितें तरी आसूंक जाय असो विचार करूंक ना त्यामुळे म्हाका कांयच फरक पडना त्यामुळे जनतेचें बरें करपाक एक बरें पॉझिटीव वातावरण आयज तिळगुळाच्या दिसा फाल्यां संक्रांत आसा दोगांनी तुमकां शुभेच्छा दिल्या हांवूय दिता हांव ताचे फुडें एक वाक्य फुडें वता तिळगूळ घेयात गोड उलयात आनी गोड कृत्यां करात आनी गोड गजाली समर्थन दियात देव बरें.